Beginta San Jose che dinsto amka san naka. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Beginta San Jose che dinsto amka san पाव naka. सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार Begin San Jose इष्टा जेजूच्या काळजाच्या विनोद कोर आमचे पासून भाग्यवंता मध्ये विचून काढलेलो भाग्यवंत सांज जुसे जावच्याक पोती अंकवार मरेचो आणि बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे इष्टा सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून बागिंतामध्ये विचून काललो बागेवन San Jose. जावच्याक पोती अंकवार मारयेचो आनी बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose केदींच तो आमकां सांड नाका. पाव सायबा आमच्या मन्नाच्या आकांताच्या वेळार बागिंता San Jose इष्टा जेजूच्या काळजाच्या विनोद कोर आमचे पासून भाग्यवंता मध्ये विचून काढलेलो भाग्यवंत सांज जुसे जावच्याक पोती अंकवार मरेचो आणि बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या भाग्यवंता वेळार. जुसे तू आमकां केदीत सांडी नाका पाव सायबा आमच्या मनाच्या आणि आकाताच्या वेळार. भाग्यवंता जुसे इष्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून सांज जुसेक मागणे ए भाग्यवंता जुसे हे भगवंता जेजू, आमी तुका आमी तुका सोदतांव सोदता आमच्या आकांताच्या वेळार आकाताच्या वेळार आनी मोजोत मोजोत घालून घालून तुझे तुझे भोव भाग्यवंत पोतिनीची पोतिनीची वडा बरवशान तुजो आलाशिरो आलाशिरो आमी मागतांव आमी मागतांव. हे त्या हे त्या मोगाच्या मोगाच्या एकवटान एकवटान तुवें तुवें सांगात सांगात केलोलोय केलोलोय कोत नासलेले कोत नासलेले अंकवार मारयेक अंकवार मारयेक देवाचे मायेक देवाचे मायेक आनी आनी बापूयपणाच्या बापूयपणाच्या मोगा पासत मोगापासत जो तुवें जो तुवें केलोलोय केलोलोय बालका जेजूचो बालका जेजूचो आमी तुका आमी तुका प्रार्थांव प्रार्थांव घाल म्हूण घाल म्हूण तुज्या
भलेपणाची भलेपणाची दिश्ट आमचेर दिश्ट आमचेर वर्तताय म्हूण वर्तताय दायज म्हूण जें दायज जोडलें जें जोडलें सोम्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान आपल्या रोगतान आपल्या रोगतान आनी आनी आमकां तूं पाव तूं पाव दिवून तुजे पोदवेचो पोदवेचो आलाशिरो आलाशिरो आमच्या आमच्या गोरसांताय गोरसांताय एबो एबो जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या राखण्या राखण्या पवित्र फामिलीच्या पवित्र फामिलीच्या सांबाळ कोर सांबाळ सोम्या कोर जेजून विंचून सोम्या काडलेले विंचून पोरचेचो पोरचेचो पयस काड पयस काड आमचे सोशिल्ले आमचे सोशिल्ले एबो एबो मोगाच्या मोगाच्या बापा सगली सगली पेस्त पेस्त फोटींची फोटींची आनी आनी ओगुणाची ओगुणाची ए आमच्या बे आमच्या बो बोलवंता आस्कार्या आस्कार्या पाव तूं पाव आमकां स्वर्गांतान स्वर्गांतान झूज करूंक झूज आमी संवसारांतल्या संवसारांतल्या दुस्माना लागीं दुस्माना लागीं आनी जे पोरी आनी जे मागा पोरी तेंपार वाटयलोलो मोन्नांतलो बालका जेजूक बालका जेजू तेच पोरी तेच पोरी आतां निवार सांतामार सांतामार इग्रोजेक इगोर्जेक दुस्मानाच्या दुस्मानाच्या विघ्नांतली विघ्नांतली आनी सगल्या आनी सगल्या नोश्टांतली कश्टांतली आनी आनी सदांकाल सदांकाल जोडटोन जोडटोन आमची आमची एकल्याची कोर तुज्या आलाशिऱ्यान तुज्या हे आलाशिऱ्यान वरवीं हे वरवीं घेवंक आमी घेवंक तुजी आमी देख तुजी आनी देख तुज्या आनी तुज्या दिरान जेवच्याक शांतीपोणीन शांतीपोणीन मोदच्याक मोदच्याक संस्कायेन संस्कायेन आनी मेळून आनी घेवच्याक घेवच्याक सासणाचें सासणाचें सूख सूख सर्गीचें सर्गीचें अशें जावं अशें जावं आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोत पूज्य येसू भगिंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदां काल आमेन सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून फ्रांसीस लोबो हाच्या इंतेसावान ताच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेंत मागुया तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया लिनेट गॉयस आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी ह्यार सगळीं आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया ह्यार सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया खरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या सगळ्या राजकारण्या पासत आमच्या देशा पासत आनी आमचे परजे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं कालोकी कोन्याच्या अस्कोताये वाटेर मनशाच्यान देवा सोरशिलो चड पयस धांवत रावंक जायना मनीस कितलोय पातकी जाल्यार पासून देव मनशाक पयस करिना इतलो व्हड दयाल देवाचो मोग
आमी पातकी मनशांनी आमच्या पातकांची वळूक घेवन दूख दवरूंक गरज. देवाचेर विस्वास दवरून कालोकी कुडण्यो फाटी सोडून स्वता प्रमाणे णव सोरण्याच्या जिविता वरवीं पवित्रपण आपणावून जेजूचे उजवाडीत गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानांत भावार्थान मागुया. पातोक करून आमी देवा कडलीं पयस वेता. कितलीं पयस गेल्यार आतां सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां, देव आमकां सारकींच पयस वचूंक दिना, देव आमकां परतून आपयता. देवाच्या ह्या उल्याक आमी कान दिवन परतून येवंक आमचें पातोक ओडकून घेवंक गरज. आमच्यो चुकी आनी असोकताय देवाच्या हातान घालूंक गरज. तेन्नाच आमकां हें तारण मेळटा. हेंच मनान दवरून सगल्यो आमच्यो चुकी देवाच्या हातान घालून ताचे काकलुतीक उलो मारुया. मोगाळ बापा, इतलो तुवें आमचो मोग केलो, तरूय तुज्या उतराची बेपर्वा करून आनी नश्ट्यो कोरन्यो आदारून तुजे सरशिल्लीं आमी पयस पयस वचत रावलीं. आमचें पातोक आमी रोडटा. आमकां बोगूस बापा, सुम्या काकुतकोर, काकलुतसारा क्रिस्ता जेसू, आमचेर ख्यास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण आमचें तारण करूंक तूं संवसारांत आयलोय. तरूय तुजेर आमी भावार दवरूंक ना. आमची चूक आमी वळखता. आमकां बोगोस जेसू. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, तूं स्वताचो आत्मो स्वता प्रमाणे उजवाडाच्यो कोरन्यो आदारून स्वताक गोवाय दिवन तूं आमकां उत्तेजन दिताय. तरी आमी पातकाच्या काळोखान घुस्पल्या. आमचो गुन्यांव आमी मानून घेता. आमकां बोगोस पवित्र आत्म्या. सुम्या काकुतकोर, सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आयचो आयतार करीत भाशेन खुशालकायेचो आयतार, लेतारे सांडे अशें आयताराक म्हणटात, कित्याक देवाची काकलूत आमकां चाकूंक मेळटा. आनी एक पावटी आमकां जण एकल्याक आमचे पातकी सैम, आमचे असोक सैम देवाच्या हातान घालून तो आमकां बक्षिता देखून खुशाल जावुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमा पातक्यांक बोगसणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक उप्रिमीत मोगान तुवें आमकां एक अजापाचो उपाय येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा. ती दोबाजीक पास्क परबेंत आमी समरमता. तर ही परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचतशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल येदनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोस्टींक घातकेपणां वाडयत गेले. हेरां राष्ट्रांची सर्व लोजेची कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मनाक जेरुजाल्यांत पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बसटायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली पर्जा आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतरांची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केली. शेवटी आपले पोरजेचे सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो.
काल्दियेच्या फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं. सगळे तांतले राजमंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यांचोय भस्म केलो. वाटोवलोलीं तांकां नाबुकोडनोसोरान बाबिलोनियेक परदेसांत व्हेलीं. थंय पर्सियेचो राजा सोद्रेर चोडोसोर ताच्या आनी ताच्या पुतांच्या गुलामपणांत तीं जियेलीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पर जेरेमियासाचे थोडी उलयलो तें शर्ती पावलें. आपल्या सोनवाराचें फारीकपण दिसर आपले उपद्र्यांचे दीस सोंपसर 70 वर्सां सरून वसोसर हो दीस सोनवाराच्या बेकारपणांत उरतलो. आनी सायरूस ह्या पर्सियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाचे तोंडी सर्वेस्पर उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पर्सियेच्या राजा सिरुसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोकट्यांचेर मारून प्रोसिद्ध करूंक लायलें. सिरूस पर्सियेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान प्रितुमेवेली सगळीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यात. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे परजेचो ताचो देव तांचे सवें आसूं आनी तो थंय चडून वचूं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकूं. परतून म्हणया, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. बाबिलोनाच्या मोदींचे थोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिंवरां रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमखलावन सोडलीं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तेन्ना तुवें आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायत म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक कुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायताले तीं गितां आमकां गाय रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत परक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुजाल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वयर जेरुजाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. भाग्यवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाची काकलूट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलल्या तेन्ना क्रिस्ता सवें ताणें आमकां जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे परी जेजू क्रिस्ता सवें आमचे तांय आपलें भलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक तांणी आपली अप्रिमीत कृपा कळीत केली. देवाचे कृपेन वावरता उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच पस्तोंगी न्हय पूण देवाच्या देण्यान ह्या कामांत आमी मिजाश करूं न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं
उपसना आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता सवें जेजू सवें ताणें आमकां रचल्या. देवाचें उतर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. लेतारे सांडे खुशालकायेचो आयतार आयज भावा भयणीनो. हो खुशालकायेचो आयतार ह्या कोरेजमाच्या काळान चवथो आयतार. जाल्यार आयज खुशालकाय कसली? खुशालकाय देव आमची सोडवण करूंक येता. आनी आमची सोडवण करूंक देवान जी सोडवण दिल्या आनी सोडवणदार दिला तो आपणाचे खुशेन, आपणाच्या मोगान, आपणाचे काकलुतीन आमकां दिला. तर हो देवाचो मोग आयज आमकां दिसती पडटा देखून आयज हो खुशालकायेचो आयतार. हो देवाचो बुक्षितलो मोग, हो देवाचो काकलुतीवंत मोग जरी तर तातूंत ना जाल्यार हो आयतार खुशालकायेचो जावपाक शकना. तर देवाची काकलूत खंय चागता आमी? कित्याक आमकां देवाची काकलुतीची गरज? कित्याक आमकां खुशाल जावपाक गरज? भाव भयणीनो, वरस सोंपत येता. हो कोरोना व्हायरस कोविड-19 पॅन्डमीक सुरू जाल्यार हो वरस सोंपत येता जेन्ना आमच्या भारतान लॉकडावन जाल्लो 1 वर्स फाटीं. आनी ह्या आख्ख्या वर्साचेर आमी जरी तर फाटीं नदर मारली जाल्यार जायत्यो वस्तू घडल्यात. ही महामारी चलता आसतना आमचे फ्रंटलायन वर्कर्स, आमचे दोतोर, नर्सी, आमचे हेल्थ वर्कर्स तांणी आपणाचो जीव एके भाशेन रिस्कार घालून जायत्या जाणांची सेवा केल्या, जायत्या जाणांक बरी केल्यान, जायत्या जाणांक मरणांतली निवारल्यान. तशेंच हेर दुसरे जे फ्रंटलायन वर्कर्स आसात तांणी जायतो वावर केलो. आमी तांची तोखणाय केली, आमी तांकां ताळयो वाजयल्यो, आमी तांचे पासत वाती पेटयल्यो. हें सगळें जालें. तेच बरोबर हेच महामारीन दुसरी वस्त जाली. थोड्यांनी ही महामारी पासून आपले बोळसां आनिकूय भरपाचो एक उपाय कसो घेतलो.
बिझनसाचे रेट्स वाडयल्यो. जे कोण महामारीन मरून गेले, जे कोण महामारीन पिडेस्त जाल्ले, तांचेरूय तांणी आपलें बिझनस करून उडयलें. आयज ज्या जाग्यार आमी पावलेलीं आसात वा ज्या पावंड्यार आमी पावलेलीं आसात हो आख्खो संवसार, तातूंत भितर आमचे मदलीं जायतीं जाणां जे कोण कारबारी आसात तांकां घडये बोटां दाखयता. सारको कारबार करूंक ना, सारको मॅनेजमेंट करूंक ना अशें आमी म्हणटा. जाल्यार आमी जायतो लोक जे उपाय घेवंक जाय आसले ते घेवपाक आमकां वाज आयली. भितर रावपाचे बदलेक आमी भायर सरलीं आनी कांयच न्हय जाल्ल्या भाशेन केलें आनी आनिकूय ही पिडा पसरायली. भाव भयणीनो, ह्या सोंपून गेल्ल्या महामारीच्या 1 वर्सान नदर मारीत जाल्यार असल्यो जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. दुसरे वाटेन हीच महामारीन जे कोण आमचेर कायदो चलयतात, आमचेर पदवी चलयतात, आमचें राज चलयतात, बरे कायदे काडचे बदलेक निसंटन करतले कायदे तांणी पास करून उडयले. जायती बोवाळ जाली, जायती आंदोलनां भायर सरलीं. ही महामारींतूच आंदोलनां जिवी जालीं. जरी तर ही नदर आमी मारीत जाल्यार भाव भयणीनो, आयज ह्या आयताराक आमी जेन्ना पावल्या तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता खंय वेता आमी, कितें जाता, देव कितें करता, देव खंय आसा. जाल्यार भावार्थाची भाव भयणीनो ही एक व्हड तपासणी. फकत ही 1 वर्साची इल्लीशी काणी तुमचे मुखार दवरल्या, इल्लोसो इतिहास. हाचे पयलें वाचप आमचे मुखार इज्रायलाचो इतिहास दवरता, जंय देवान सगळें बरेंपण हे परजेक फावो केलां. देवान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हे परजे पासत घडोवन हाडल्यात. देवान हे परजे लागीं करार केला. पूण ही पोरजां निबोर मनाची, परतून परतून देवाचेर आड वेता, अविस्वाशी जाता, परतून परतून दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवता. देवान तांकां ह्या चुकींतली निवारूंक जायते प्रवादी पाठयले, जायती शिकोवण दिली, जायतीं आनिकूय बरेपणां फावो केलीं. तरी पूण हे परशेन तें आयकून घेवंक ना. तेन्ना देवाचो राग, आनी ह्या देवाच्या रागान तांचें जें मंदीर आसलें, ज्या मंदिरा भोंवतणी एके भाशेन ती सगळीं जमतालीं, ज्या मंदिरान जमून देवाचो मोग ती जायते फावटी नियाळटालीं, ज्या मंदिरान जमून आमी एक पोरजा अशें ती भोगतालीं, हें मंदिरूच मोडून उडयलें. म्हणजे भायलो राजा येवन तांचेर घुरी घाली आनी देव तांकां जी राखण दितालो देवान ती राखण फाटी घेतली आनी ही पोरजां निर्वासान पडलीं. हे आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. जेन्ना ही पोरजां निर्वासान पडली तेन्ना ही पोरजां रडटा. आयचें जबाब स्तोत्र आमी बाबिलोनाचे नदीचे देगेर रडटा. आमचीं वाजोंत्रां आसात तीं वयर झाडाक लावून दवरलेलीं आसात. दूख भोगली हे परजेक, कित्याक देव तांचे मदलो अकस्मात नासो जालो. वो एके भाशेन ही पोरजां देवा कडली पयस गेली, देखून कश्टांक लागली. पूण मनशाचें पातक केदेंय व्हडलें जावं देव काकलो तिवोन. देखून देव नव्यान हे परजेक ही सोडवण दिवंक वावर करता. आनी देखूनच हो भायलो राजा सायरस, किंग सायरस, हाका पेर्सियेचो राजा म्हूण जेन्ना निवड जाली तेन्ना ताचे वरवीं हे परजेक देव नव्यान चडयता. तर भाव भयणीनो, आमी आयज खंय आसा? आयज आमी देवा लागीं कितें मागता? आयज एक पोरजा कशी आमी देवाशी कित्याक येता? आयज घडये आमकांय हे परजे भाशेन रडोंक येता. आमचे भोंवतणी पळयत जाल्यार, आमच्या दायजाचेर नदर मारीत जाल्यार, आमच्या राज्याचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां रडूंक येता. आमच्या गोराब्यांचेर पळयत जाल्यार आमी गोराब्यांतूय आमकां रडूंक येता. आमच्या खासगी जिविताचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां रडूंक येता. कित्याक काडोखाच्यो जायत्यो वस्तू आसा. पूण जो कोण देवा सवे आसा तो काडोखान लिपून रावना, बोगोर उजवाडाक येता. आनी आपल्यो करण्यो लिपून न्हय, फोटोवन न्हय, पूण देवा मुखार त्यो बऱ्यो आसात देखून
उजवाडाक येवन उक्तेपणी करता. उक्तेपणी ह्यो सगल्यो वस्तू आमचे पासत केल्लो जेजू देवान आमकां दिला म्हूण बागेवन पावलो एफेजकारांक चीट बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता. कित्याक पातका वरवीं आमी मरून गेल्ल्यात जाल्यार जेजू सोवें आमकां नव्यान पुनर्जीवन जावंक मेळटा. जाल्यार आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमकां असोगतायो जायत्यो आसात, आमी परतून परतून घडये पडटा. आमच्या घोराब्यांचेर नदर मारुया. सगल्यो वस्तू घडये सारक्यो नात, थोड्यो वस्तू वांकड्यो आसात. सगळेंच घडये आमच्यान थाऱ्यार घालूंक जायना, थोड्यो आमच्या हाताच्या भायर आसात. आमचो वावर पासून आमचे जॉब्स पासून आयज आमच्या हातांतले गेल्ले आसात. जाल्यार असल्या वातावरणांत पातका वरवीं जरी तर आमी मरून गेल्यान जाल्यार देव कृपे वरवीं आमी नव्यान जिवन जावंक आमकां आपयल्या. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमचे पासत दिलो. मनीस कुळाचेर वा मनीस जातीचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय. पयलीं जें कितें जाल्लें देवान खास्त लायिल्ली मनशांक, कित्याक आयकोनात पातकांतूच जी येतात देखून खास्त लायिल्ली निर्वासान घाली. पूण आतां आपल्या पुता वरवीं मनशाचेर खास्त घालूंक न्हय पूण तारण दिवंक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. तर आयज हें तारण घेवंक आमी तयार आसांक जाय. आयज देवाचें हें तारण जातून मोग आसा, जातून काकलूत आसा, जातून बोगसणें आसा, ह्या मोगाशी आमी येवंक तयार आसांक जाय. जरी तर तयार आसां जाल्यार भाव भयणीनो आमकां सोडवण मेळटली. पूण जरी तर आमी आजून पासून निबोर मनाची जाता, आजून पासून जरी तर आमी हांव करता तेंच सारकें म्हणटा आनी दुसरीं सगळीं करतात तें चुकीचें अशें म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता. देखून आमचे चुकीचेर नदर मारुया, आमच्या पातकांचेर नदर मारुया, ताचें बोगसणें घेवया. कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां फावो जाता. खरेपणी आमच्या भितर वचून सगल्यो आमच्यो चुकी ह्या कुमसारान देवाशी हाडून आमी बोगसणें जोडटा तेन्ना ही सोडवण आमकां मेळ्ळी. आनी ही सोडवण जेन्ना आमकां फावो जाता तेन्ना आमी खुशाल. देखून आयज ह्या आंगोस्त्राचो रंगूय वेगळे तरेचो दिसता. खुशालकायेचो आयतार, लेथारे सांडे, देवाचे काकलुतीचो आयतार, देवाच्या मोगाचो आयतार, देवाचे सोडवणेचो आयतार. तर ह्या आयताराक ही सोडवण आमच्या खासगी जिवितांत घेवया, आमच्या घोराब्यांत तो व्हरुया, आमचे भोंवतणी आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या ह्या आख्ख्या राज्यांत तो पावोवया. सृश्टी बरोबर हीच सोडवण फकत न्हय मनशांक पूण हे सृश्टींत आसलेल्या ह्या झाडांक, ह्या जनावरांक, आमच्या नदींक, आमच्या दोंगरांक, जांकांय आमी एके भशेन मनशान पातकान घातलेलीं आसात तांचेय पासत ती सोडवण मेळूंक आमी जाता ते प्रयत्न करुया. तेंच करूंक आमकां ही कृपा मागता आसतना ह्या आल्ताराचेर नव्यान आयज जेजू आपणाकूच आजीर करता. आमचे सोडवणे पासत, आमच्या मोगा पासत आमकां काकलूत आनी आमकां बोगसणें दिवचे पासत. जाल्यार खालतिकायेन ह्या आल्ताराशी येवन आमी जेजूक आमचे भितर घेवया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्वदार बापा, आणि जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी समलो, आंकवान बरें समलो, पोंचल्या ताका ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तमेल्यान ताका निखिलो, तमेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सुर्गुदार देवाच्या उजव्याक बसला, दैत्यांच्या मेल्ल्यांचें जिवून सुबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवन मरण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोग करता, आमची काकलूत करता आनी आमकां बोगसणें दिता. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी ह्याच भावार्थान देवा मुखार दवरुया. अपान, बिस्पांनी, पाद्रींनी, मतवाशांनी
आनी पवित्र सोबेंत वावुरतेल्या फुडारांनी आपले पोरचेक भावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुने जावन ख्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओखोण सांबाळून देवा लागीं मागुया. दोळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचें गोंय, आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार, फटिंगपण, अनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो, शांतीचो आनी निस्वार्थीचो समाज घडून हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बुद आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक लागून वो हेर कुडी आत्म्याचे पिडे शिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कश्टवतेल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकूत दया दाखोवन आमचे वेली सगली पेस्त पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. प्राचीत कालाच्या चवथ्या सातोल्यांत आमी पावल मारता. तर अदीक आनी अदीक प्राचिताचें आनी नवसरणेचें जिवीत आमी वेंगोवन पवित्रपणान आनी आमी वाडोत वचूंक आनी आमी जिविताच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. फादर स्टॅन स्वामी हाचे पासत मागुया ताका बेगीनूच सोडूंक आनी तेच बरोबर दुसरे जे कोण परजे पासत वावुरतात आनी तांकां गुन्यांव नासतना जेलीन बोणकोणीन बंद करून दवरलेले आसात तांकां सुटका मेळचे पासत मागुया. सर्गींचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजी काकलूत चाकूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Naga ek moy
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटा ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत लायन उबारला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप चाबलोल्यांक मरणांतली वाटावच्याक मोइजेसान अरण्यान पितूळचो सोरोप उबारलो, तशेंच एमकोंडांतलो सोरोप चाबलोल्यांक आमकां सासणाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार उबारूंक ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें येवचिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात तीं मरणाच्या फर्मणाक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावं तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून सोमेस्त देव दिता आनी भोगतां सांगाती तुजी जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरींग गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभार्थाचो गोड परगोठुया तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन होना होले तुझ्या सोडले सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्पूत वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो देव काकलुतीचो देव आनी ह्या पासत आपल्या पुताक आमकां भोगसूंक आनी आमकां तारण दिवंक ताणें पाठयला खुशाल जावया आनी हेच खुशालकायेन सगळीं बराबर जेजूची केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काल पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमाची शासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण
म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. That's all my
जेरुजालेम नव्यान बांदून हाडलां, घोट शार एकेच बांदावळीचें. थंयसर कुडां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुडां तीं. तुजें नांव सर्वेस्परा तीं वाखाणूंक येतात. प्रार्थुया. बोदोळा बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. अशें बसुया. आयज चवथो आयतार कोरेजमाचो, लेतारे सांडे अशें ह्या आयताराक म्हणटात, खुशालकायेचो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या नाकेली समुदाय तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. ह्या सुमानान आमचे फिरगोजेन कुमसारां घडोवन हाडटात. 17 म्हणजे बुधवारा दिसाक सांजेर 4 वाजता सुरू जातलीं. कुमसारां आमचे फिरगोजेन हांगासर इगोर्जेन जातलीं, तशेंच दाबोलीं कॉपेलान जातलीं. मातशें हाचे विशीं चोत्राय धरची. 4 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी सुरू करतले आनी कुमसारां सुरू जातलीं. ह्या पासत निमण्या वेळार येवंक कोणेच रावचें न्हय. जाता ते भाशेन सगल्यांनी 4 वाजता ह्या भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणेन वांटो घेवन मागीर कुमसाराची तयारी करून ह्या कुमसारान भाग घेवचो. तशेंच आमचे मुर्मुगांवचे डिनरीन दुसऱ्याय फिरगोजांनी जीं कुमसारां आसात आमच्या नोटीस बोर्डार ताचें लिस्ट घातलेलें आसा. तुमकां कोणाकूय गरज जाल्यार तुवें पळोवपाक जाता. शुक्रारा दीस बाग्योन जुजेची परब. त्या दिसाक मीस सकाळीं 7 वाजता परबेचें मीस जातलें आनीक सदांचेच भाशेन सांजेर 5 वाजता खुर्साची वाट आनी मीस जातलें. सोनवारा दीस आमचे फिरगोजेन आमी नायट विजील घडोवन हाडटा. आमची तोरणाटीं हाची जबाबदारी घेतात. सांजे वो रातीक 10 वाजता सुरू जातलें आनी सकाळीं 5 वाजता मिसाचे बेटेन तें सोंपतलें. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर तातूंत भाग घेवपाची खुशी आसा जाल्यार नांवां दिवपाक एकदम गरजेचें. आनीक एक फावटी सांगता, नायट विजील आसा 20 तारखेर म्हणजे फुडल्या सोनवाराक. सोनवार तें आयतार. कोणाक जरी तर भाग घेवपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं. आमी फकत लिमिटेड नंबर ह्या नायट विजिलान भितर घेवपाक शकतले. ह्या पासत तुमचीं नांवां आमच्या तरणाट्यां लागीं तुमी दिवचीं, नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी तुमचीं नांवां दिवं येता. पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणें देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरता सिंक्लेर फेर्नांडीस, तो पूत जोझफ फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस हांचो रावता एअरपोर्ट रोड चिकाली. लग्न जावंक सोदता जेनिस सविना रॉड्रिगीस हिचे लागीं ती धू पास्क्वाल सांतारिता रॉड्रिगीस आनी फिलोमेना रॉड्रिगीस हांची रावता सांता क्रूज. तांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडखोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी ताचेहून चड तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Gesù na play.
सुवातेर